मातेवाचें शुभ वर्तमान. ते वचना फुडें आवचितूच एक देवदूत झुजेक सपनान दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगे पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बालकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. झुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पालोन येवचे खातीर हें घडलें. विधवांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी त्या आख्या जिलांत विद्वाना कडेन निमगून घेतलोल्या कालाच्या हिशोबा प्रमाणें 2 वर्साचे उण्या पिरायेच्या बालकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें आसलें तें खरें जालें. रामांत एक बोब आयकूंक आयली, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटा, ती नात म्हूण ना तिका बुजवण. हेरोद मोतोच आवचितूच देवदूत इजिप्तांत झुजेक सपनान दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परत वच, कित्याक बालकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरोन गेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापा हेरोदेचे सुवातेर आर्केलाव जुद्यांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी सपनांत आपणाक असो शिडकायलो म्हूण गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात ते नगरांत ताणें ठिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पालोन आयलें. देवाचें उतर हें.